प्रकाशवणी सोडवून केल्ल्यांचें गायन. चॅप्टर 14. मागीर पळय जाल्यार अवचित सियोन दोंगराचेर उबो आसलोल्या मेंढऱ्याक हांवें देखलो. ताचे बरोबर 144,000 144,000 लोक आसलो. तांच्या कपेलार ताचें नांव आनी ताचें बापायचें नांव बरयल्लें आसलें. आनी घसघसाच्या आवाजा भाशेन आनी खोडेगांठ गडगड्याच्या घोणघोणा सारको स्वर्गार थावन येतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. आनी तशेंच हांवें आयकलो तो आवाज किन्नोऱ्यो वाजयतल्यांच्या नादापोरी आसलो. शिवासना मुखार आनी 4 जिव्या रोचना आनी जाणट्यां फुडें हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतलीं सोडून घेतल्यांत त्या 144,000 मनशां भायर कोणाच्यानूच तें गीत शिकूंक जायनासलें. हीं मनशां सारकींच निर्मळ, कदींच बोश्टोंक नासलोलीं. तीं सदांच देवाची पूर्ण भोक्ती करून आयल्यांत आनी कुड्ड्या देवांक तांणी कदींच भोजूंक नात. जंय मेंढरो वेता थंय ताचे फाटल्यान तीं वेतात. देवाक आनी मेंढऱ्याक भेटयल्लें प्रथम फळ कशें मनशां मदलीं तांकां सोडून घेतल्यांत. तांणी केन्नाच फोट मारूंक ना आनी ताच्या जिवितांत कसलेंच कळोवंक ना. देवदूत जोडटेचो दीस परगट करतात. त्या उपरांत आनीक एक देवदूत उंच वाऱ्यार उडटालो तो हांवें देखलो. प्रितुमेर जियेतल्यांक म्हणजे दर एका देसाक, दर एका कुळाक, दर एका भाशेच्या लोकांक आनी दर एके परजेक परगटचे खातीर ताच्या हातांत सासणाचें शुभ वर्तमान आसलें. ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवाची भोक्ती करात आनी ताका महिमा दियात, कित्याक ताणें मनसुबी कोतचो वेळ पावलो. जाणें रोचल्यात सर्ग आनी संवसार, समंदीर आनी उदकाच्यो झरी, ताका साश्टांगी पडून नमस्कार करात. दुसऱ्या एका देवदूतांत उपरांत म्हणलें, पडलें रे पडलें. तें वरिश्ठ बाबिलोनियेचें शार पडलें. ताणें आपलो सोरो आपल्या कामचाराचो खर सोरो सगळ्या परजाक दिलो. तेन्ना तिसऱ्या एका देवदूतान ताचे फाटल्यान व्हडल्यान म्हणलें, जीं कोण सावजाक आनी ताचे मुर्तीक साश्टांगी पडून नमस्कार करतात आनी आपल्या कपेलार वो आपल्या हातार ताचो शिक्को घेतात, तांकांय देवाच्या क्रोधाचो सोरो पिवचो पडटलो. तो निर्भेल सोरो ताणें आपल्या क्रोधाच्या प्रांतांत ओतून दवरला. तो सोरो पियेतीत तितलीं पवित्र देवदूतां हुजीर आनी मेंढऱ्या हुजीर उज्यांत आनी गंडकांत तळमळटलीं. तांकां तळमळायता त्या उज्याचो धुंवर सदांच चडत आसतलो. सावजाक आनी ताचे मुर्तीक पांयां पडटात तांकां आनी ताच्या नांवाचो शिक्को घेतला तितल्यांकूय दीस रात विसवना. ह्या पासत देवाच्यो आज्ञा सांबाळटात आनी जेजूचेर भावार्थ ठेवतात त्या भक्तांक थिराय आसूंक जाय. त्या उपरांत स्वर्गार थावन अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. हें बरय, सोम्याच्या एकवटांत मोडटात तीं सुभागी. खरेंच खरें, तांचे कोश्ट आनी वावर सोंपले. आतां थावन तांकां समाधान मेळटलें, कित्याक तीं आपल्यो बऱ्यो कन्यो घेवन वेतात. हय, खरेंच तीं बागी म्हणटा आत्मो. संवसाराची लुंवणी, निमाणी जोडटी. आनीकूय पळयत जाल्यार अवचीत एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकूट आनी हातांत धारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत गाभाऱ्यांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लुंव, कारण लुंवणेचो वेळ पावलो आनी प्रितुमेचें शेत पिकून सुकलां.
उपरांत कुपाचेर बसलेलो आसलो ताणें प्रितुमेक आपलो विळो लायलो आनी प्रितुमेची लुवणी केली. तेन्ना सर्गींच्या गाभाऱ्यांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच धारीचो विळो घेवन भायर सरलो. मागीर उज्याचेर अधिकार आसलो आनीक एक देवदूत वेदी थावन भायर सरलो. ताणें धारीचो विळो आसलेल्या दुताक व्हडल्यान सांगलें, तुजो धारीचो विळो लाय आनी प्रितुमेचे दाक वेळीचो दाको कातरून काड, कारण दाकांचे घोंस पिकले. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो प्रितुमेक लायलो आनी प्रितुमेचे दाक वेळीचो सगल्यो दाको कातरून काडल्यो आनी देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या सोऱ्या घाण्यांत घाल्यो. दाको पांयांनी पिळून काडपाच्यो घाणो शार भायर आसलो. थंय त्यो दाको पिळून काडल्यो आनी तांचो रोखता सारको तांबडो रोस भायर सरलो. रोसाचो व्हाळ 30 किलोमिटरांचे लांबायेक पावलो आनी सुमार 1.5 मीटर उंच आसलो. देवाचें उतर हें